फोन दोन बायलांक तर इतले पोलिसांचे तो नॅशनल हायवे लोकांचो हांव कुंकळे आसा सध्या पुलीस स्टेशनाचेर. म्हज्या बरोबर SDPO मडगांव आसा संतोष देसाय, म्हज्या बरोबर SDPO केपें आसा निलेश राणे, मामलेदार आसा प्रताप कंस. आता लोकांचो डिमांड आशिल्लो की पुलिसेन एक्शन सारकी घेवना, इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करूना म्हणून. सो ताज्या बद्दल हांवें ऑलरेडी जी FIR रजिस्टर्ड जाल्ली आसा ती हांवें विमेन पुलीस स्टेशन मडगांव हांकां ट्रान्सफर केल्ली आसा. ऑलरेडी म्हजे बरोबर वुमेन PI विमेन पुलीस स्टेशन आसा आनी ऑलरेडी शी हॅज टेकन ओवर इन्व्हेस्टिगेशन आनी टुमॉरो मॉर्निंग she will be doing the Panchanama at the school also of all the CCTVs whatever what is available. Additionally, we have guarded the premises with pickets of the police. We have already deployed over there. They wanted inquiry to be done against for insensitivity by the police, and so I have also asked for ordered for the preliminary inquiry regarding lapses, if any, by the police in handling these issues. So again they have said that the principal of the school and the teacher of the school should be brought and questioned. Right now we have come to know that both of them they are away from their house. They were not available for securing their presence for questioning them. However, the crowd was good enough to say that police to take the recourse tomorrow, and in case of anything they have said that by on 4th, that is day after tomorrow, by 10 o'clock in the morning they should be made aware about the things. So we have assured them that the best of the investigation will be done and all evidence will be brought on record. They were a little apprehensive, saying that the investigation officer, our lady PSI Rawat, was not that cooperative, not that sensitive. Yes, and they did not wanted her to be associated with the investigation. And yes, she has been transferred out from the Kumpoli police station to the reserve line. And so with this, they were considerate enough to understand the legal guidelines of the Bharatiya Nyaya Sanhita and Bharatiya Nagrik Sanhita. And they have dispersed all of them, and we have assured them that the investigation will be taken up speedily and effectively. आणि आफ्टर डिस्कशन जे आमच्या मॅडमी वांगडा जाला, तुमकां आमी सांगूंक सोदता की मॅडमीन हे केस ऑलरेडी तुम्ही जाणा की हे केस ट्रान्सफर केल्ले आसा आणि फाल्यांच्यान स्कुलाचेर डिटेल्ड इन्व्हेस्टिगेशन जातले. जे इन्व्हेस्टिगेशन इतले दिसा भितर जावना, जे इन्व्हेस्टिगेशन मिसिंग आशिल्ले, जे फुटेजेस CCTV एक्सेस जे तांकां मेळोंक ना, हे फाल्यां सावन अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock सावन हे फाल्यां सावन स्टार्ट जातले.
ॲज अ फॅमिली हांव म्हाजो हजबंड अँड विक्टिमाचो पेरंट शशांक आमी सगळी त्या इन्व्हेस्टिगेशनाची पार्ट आसतली जे आमच्या दोळ्यान आमी लायव्ह पळयतली की पुलीस डिपार्टमेंट कितें करता कितें नोट करता फाल्यां पंचनामा जातलो स्कुलान आनी एवरी डिटेल वील बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन सगळे डिटेल कन्सिडरेशन करून परत हे केस हाय लेवलार वचोन एवरी डिटेल मॅडम IG सर आनी सगळे हे इन डिटेलान फाल्यांच्यान हे केस परत तुमी म्हणू शकता की हे रिओपन जावन परत हेतून इन्व्हेस्टिगेशन जातलें मॅडमीन आनी तेंच्या डिपार्टमेंटान अश्योरन्स दिला आमकां की जस्टीस वील बी सर्व्ड अशें मॅडमीन आमकां एश्योरन्स दिला आनी जंय जंय मिस्टेक जाला पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान स्कुला कडल्यान जे मिस्टेक जाला ते मिस्टेक रेक्टिफाय जातले आनी ते मिस्टेक ते मेक शुअर करतली की तेजेर जे पूण कायदो लागता ऑफेन्स आसा ते कन्सिडर करून ते हे केसी खातीर बेगिना बेगीन जस्टीस हाडपाक ट्राय करतली आमचे प्रायम डिमांड आशिल्लें जे आमी येयल्ली इतले क्रावडान फ्रॉम आफ्टरनून 4 o'clock जे अजून मेरेन आमी हांगा जे रावला आमचो प्रायम डिमांड आशिल्लो की हेडमिस्ट्रेस आनी जी टीचर आसा क्लास टीचर तांकां हांगा हाडपाचो म्हणून मॅडमीन आनी तेंच्या डिपार्टमेंटान सांगलां की आमकां 4 तारखे मेरेन टील मॉर्निंग 10 o'clock टायम दिया आनी कितें ना कितें हेजेर उपाय येतलो तांकां तरी हाडटले ना आमकां इतले लिबर्टी दिला की आमकां कितें क्वेश्चन विचारपा जाय प्रिन्सिपलाक आनी त्या क्लास टीचरीक कितें आमकां क्वेश्चन विचारपा जाय आमी ते क्वेश्चन तांकां बरोवन दिवं शकता आनी ती पर्सनली मेक शुअर करतली की ईच एंड एवरी क्वेश्चन आन्सर केला आनी तेजे रायट आन्सर आमकां मेळ्ळा मेजर जो नेग्लिजन्स जाला स्वराचेर जो मेजर तेंच्यांनी नेग्लिजन्स केला हेजेर तांकां आन्सर दिवचे पडटले हे मॅडमीन आमकां अश्योरन्स दिला सो आतां मॅडमीचे रिक्वेस्ट आसा की तुम्ही जो सपोर्ट केला फर्स्टली मॅडम अँड आय ऑन बिहाफ ऑफ द फॅमिली आमच्या फॅमिलीचेर आमी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी इतली येयली इतले भुक्या तानान वतान सगळी तुमी रावन आमकां सपोर्ट केलो तेजो तुमकां आमी थँक्यू म्हणटा आनी आमी पर्सनली सांगतली तुमकां जे अपडेट आसा आनी जेन्ना आमकां तुमची गरज पडटली आमी डेफिनेटली तुमकां उलो मारतली सो मातसो तांकां टायम दिया तेंचेर भरोसा दवरात इतलो आमी टायम दिला आनी थोडो टायम दिया आय एम शुअर हेजे रिजल्ट येतले मातशे फेथ दवरया तेंचेर आतां आमी